दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो आमकां जिल्लूबायन आपयल्लें जिल्लूबायन आनी तिच्या घरा आमी आयल्या वार गेल्ले हांव आनी जिल्लूबाई ती कशी बरी मनीस ती आनी तिच्या घरा मागणें करूं म्हूण आपयल्या वेळार तिच्या घरा गेल्ल्या वेळार ती म्हणाली पळय तिच्या घरा मागणें जाल्ल्या उपरांत एक मातच्या मा पळोवन या म्हणून मातच्या माग आनी मातच्या मागेर गेल्ल्या वेळार आपयलें मातच्या मार वचून तेन्ना मातच्या म्हणा तेन्ना त्या मातची बाय भायर आयली आनी बारी संतोशान आमकां येवकार मागलो आमी बसले हांव आनी मातच्या माडे उलोवंक सुरू करतना मातच्या मातशी भलायकी बरी ना मागणें करूं म्हूण ताच्या घरा येयल्लें मातच्याम एकलो बरो मनीस वाड्यांत एक सगळ्यांकी जाय जाल्लो मनीस तो मातच्याम आतां मातच्यामाक तिका भलायकी बरी ना मागीर मातच्याम आमी वयताना आमकां तेणें 2 ग्लास उदक हाडून दिलें जिल्लूबाई नाका म्हणली म्हाका पात्राबाक एक उदक हाडून दिलें पिवंक आनी त्या वेळार मातच्या म्हणलो म्हाकाय उदक दी म्हणलो तुका दिसना हांगा येवन काड तूं उदक काड ये येवन काड हांगा दवरलां दिसना तुका हांगा दवरलां म्हणली म्हाका एक मातशें बाई इतलें आपल्या न्हवऱ्याक अशें म्हणटा गी म्हणून मातशें म्हण उदक दी म्हणटा परतून एक ग्लास म्हाका उदक दी उठोन येवन पिये उठोन खाण पिये हांगा दवरलां हांगा आतां दिसता तुका दिसता उदक दवरलां दिसता म्हणली मातशें बाई मातच्या माक मातशें बाई इतलें कशी उलयली म्हाका मातशें बायची वळोवका बरी मनीस ती मोगाळ दयाळ बिरमवती ती ही कितें अशें म्हणली गी म्हण दिवंकूच ना मागीर जिल्लू उठलो दिवंक नाका जिल्लूबाई दी नाका म्हणलें जिल्लू कितें नाका म्हणली जिल्लाबाई कितें नाका म्हणली तांकां बसयलें ना तो उठोन पियेता ये पिये उदक पिये तुजें म्हणून मागीर च्या करता म्हणून भितर गेली देखून हांव हें च्या करता भितर गेल्या वेळार ती ग्लासान धाडटा म्हणटाना हांव भितर गेलो तिचे कडेन आनी मातशें बाय म्हळें मातशें बाय अशें उलयलो तुवें कितें आहा मा ताका एक ग्लासीन उदक आलें दियेत आलें नातल्यार जिल्लूबायक वचून दिवंक येताना नातल्यार जिल्लू वचून दिवंक गेलो जिल्लूबाई गेली वचूंक तुवें नाका तो तूं पिवून दी म्हण कितें म्हळें कितें जालें म्हूण सांगलें दोनी दोळ्यां च्या थंय दवरली ग्लासांतली च्या थंय दवरली ते ट्रे थंय दवरली पालोवन दोळ्यां धरून एक रडली म्हणी पळय ती बिरमत मस्त रडली रडोवन जाल्ल्या उपरांत ती म्हणाली मातच्या काळ्या आतां 500 वर्सां जावन येताना एकदम पर्किन्सन म्हणली पिडा आयल्या फादर पर्किन्सन म्हणून देखून दाक्तरान सांगलां ताका बसल्या कडेन बसोवंक सोडून नजो ताका ताचीं कामां ल्हान करूंक जावचीं कामां तीं करच्या बरी पळयचें म्हणून नातल्यार बेड्डार पडटा तो अंथुळणार पडटा ताका अंथुळणार पडोवन दिनाका ताचीं कामां तोत्त उठोवन करून दी ताणें खालें करूंक तोत्त करून दी तुमी करी नाकात तुमी केलो जाल्यार तो अंथुळणार पडटा म्हणून देखून आतां ताचें काम म्हळ्यार ग्लासान उदक दवरलां आनी तें ताणें येवन पिवंक आनी तो खाले ताची प्लेट थंय दवरल्या ताणें दवरूंक तें आनी ताणें काडूंक आमी वाडीन हांव ताका तो काडूंक काडून जेवंक भितर भायर आनी परत ताणें एक्टीव आसाचें म्हूण सांगलां कांय दिवन सोय करनाका मार बसल्या कडेन बसता ताणें उठोवन तिशीन वचाचें म्हूण सांगलां पर्किन्सन्स म्हळ्यार ती कांप येवनची पिडा आयल्या ताका ती ताका एक्टीव आसल्यार तिके स्लो जाता आनी बसल्या कडेन तूं बसत जाल्यार तुमी हर एक करशा जाल्यार ताका तो अंथुळणार पडटा म्हणून म्हणाली देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ती मातशी बाय मोगाळ मनीस त्या परिस्थितीक लागून ती केशे हाडे तशी उलयली ती तशी जोर जाली ती जोर उलयता त्या न्हवऱ्या कडेन नातल्यार ती न्हवऱ्याक कितल्या मोगान पळयलां म्हणना तिणें देखून मातशी बाई त्या ताची परिस्थिती तशी ताका तिके टिचरी आनी स्टुडंटा बरी करचें ट्रेनींग दिलां देखून ती तशी त्या ताळ्यांत उलयता एसर्टीव वॉयस म्हणटा आमी तिका ताळो वयर काडटा टिचरीन भुरग्यांक सांगता वादू माडी लेक्का माडी कुतकोळ्ळी म्हणून टिचर सांगल्या बरी ती ताका सांगता काड ये उदक पिये तूं ये कित्याक बसलाय उदक हांगा दवरलां तशें म्हळ्यार मात आयकतात उदक दी म्हणून घेत बसता म्हणून देखून थोडे फावटी मोगाच्यान थोडे फावटी आमी कुटुंबांत आमच्या परिस्थितीक लागून थोडे फावटी इल्लेशें कठीण जाता नांतर आमी मोगाळ दयाळ जिवाळ आसता आमच्या सेसंबाराय पळया थोडे फावटी कुटां आमच्या शेजारचीं मोवाळ दयाळ जिवाळ आसतात आनी आतां इल्लीशीं कठीण जाल्यान थोड्या परिस्थितीक लागून थोडे फावटी आमी दुरसाता मोगाच्यान थोडे फावटी आमी दुरसाता ब्लेम करता आमी थोडे फावटी इल्लेशें ब्लेम करता ही मोलां चडल्यांत इतल्याशा रांदेक 400 रुपये अशें म्हणटाना पोटा उजो येता इतलीशी रांदेक आनी 400 रुपये इतलीशी रांदे मेळटा 400 रुपया पोटा उजो येता थोडे फावटी
300-400 रुपये रांदेक दिल्यार खंय म्हणे आमी चिंतलांगी इतलेशे रांदेक 400 पेट्रोलाचें मोल चडलां म्हणटा डिझेलाचें सोडून ते ताळे काल परतून चडलां म्हण सांगतात तशें थोड्यो वस्तू मोलां सोडटाना म्हाकाय हांवें दुरसोनचें तोंडां विल्लेशें दुरसोन येता म्हाकाय हें केलां अशें कशें जेवचें कशें तशें हांवें दुरसातां आनी वस्तूंचीं मोलां आनी तशेंच जागे घरां आनी पळोवंक येतात लोकड्या पयशे नात कामां नात पूण जाग्याचीं मोलां चडटात घराचीं मोलां चड सांगता लाखांनी आनी पुरा त्या ताळें रियली हांव दुरसातां त्या ताळें म्हाका उडास आयलो दुरसाताना हांव जोबाचो बूक वाचताना जोबाचो ग्रंथ वाचतालो जोब हय ताचो येताना 5 ग्रंथ 7 श्लोक सांगता मनीस उब जाला समस्यांनी बरोवन गेला ताच्या काळजांतावन उब जावन उसाळटात की समस्ये म्हूण ताच्या काळजांतावन भायर येतात की समस्ये ताका समस्यांक तर आसलां मनशांक म्हणटा तो कशें उज्यातावन किटाळां उसाळटात उज्याच्या आगटांतावन किटाळां उसाळटात किटाळां एका वयर एक किटाळां वयर उसाळटात तशेंच मनशाच्या काळजांतावन मनशाच्या जिणेंत ते समस्या येत गी ताका समस्यान तूं बरो लागी म्हूण सांगता थोडे फावटी अशें आमकांय बघता समस्ये म्हणून जायते फावटी आमी पळयता समस्या खंय ह्या समस्यांक वखद आहा गी म्हूण पळया तुजो समस्यो एक व्हडलो समस्यो न्ही तुजो समस्यो म्हणटाय पळय आमचो समस्यो व्हडलो एक समस्यो न्ही तुजो समस्यो एक व्हडलो समस्यो न्ही तुजो समस्यो तुजें प्रॉब्लेम इज नॉट ए बीग प्रॉब्लेम युअर प्रॉब्लेम यू आर युअर बीग प्रॉब्लेम यू आर युअर बीग प्रॉब्लेम तुमचो तुज्या समस्यो तुमचो तुजो एक व्हड समस्यो तुजो समस्यो तुमचो एक समस्यो तुज्या समस्यांचो तुमचो एक समस्यो तुज्या समस्यांचो तर हांव समस्यो गी कशें हांव समस्यो गी म्हणून समस्यो भायर ताणें करचो आणे करचो भायर थंय आसा म्हणलो समस्यो न्ही जायते फावटी समस्यो भितर आसा म्हजो समस्यो म्हज्या भितरच आसा तर म्हज्या भितराच्या समस्याक वखद आहा गी वखद कसलें वखद आसा गी एक क्युअर आसा गी गूण करूंक जाता गी वय समस्यो येता मोगाच्यान 3 संगती आमी उडा सोडले जाल्यार समस्यांच्यो 3 संगती ह्या 3 संगतींत हांव समस्या येता ह्या 3 संगतींत हांव पयली संगत कहली म्हज्या निर्धारांत जजमेंट दुसरें म्हज्या मनोभावांत म्हजो मनोभावांत सूख मनोभाव केल्यार सूख निर्धार केल्यार सूख मनोभाव केल्यार तातूंत सुखी आसल्यार एरर इन जजमेंट एरर इन एटिट्यूड एरर इन एक्शन म्हणटा आमी म्हळ्यार सूख आसल्यार म्हज्या निर्धारांत सूख आसल्यार म्हज्या मनोभावांत एटिट्यूडांत खंय सूख जाली जाल्यार म्हज्या एक्टिविटींत खंय सूख जाली जाल्यार ह्या तिनांत हांव समस्या जातात हे तिनूय म्हज्या भितर तावन म्हणजे भायर तावन न्ही समस्यो थंय समस्यो हांगा समस्यो थंय म्हणयत आमी तातूंत तावन समस्यो येना तातूंत तावन बिलकूल समस्या येना समस्यो खंय तावन येता म्हज्या भितर तावन येता समस्यो म्हज्या भितर तावन म्हज्या अंतर्मळांत तावन येता म्हज्या अंतर्मळांत म्हज्या काळजांत तावन म्हज्या तकलेंत तावन म्हज्या अंतर्मळांत तावन समस्या येता हे 3 विशयांचेर आमी निर्धार करून काडटा तातूंत सूख जाली जाल्यार समस्या उब जाता प्रॉब्लेम येता म्हज्या जजमेंटांत हांव म्हज्या निर्धारांत हांव दुसरें म्हजें एटिट्यूड म्हजो मनोभाव थंय हांवें सूख केली जाल्यार म्हज्या मनोभावांत खंय सूख आयली जाल्यार तातूंत त्या सुखीत हांव समस्या उब जातात तिसरें हांवें खंयच्यो करण्यो त्या करण्यांनी हांवें खंयच्या करण्यांनी म्हज्या नाट्यांनी खंय हांवें सूख केली जाल्यार तातूंत समस्या येता ह्या तिनांत हांव समस्या येता आतां पयलो पळय हांवें कलो म्हणून म्हज्या निर्धारांत कलो गी पळया म्हज्या निर्धारांत खंय सूख जाली जाल्यार समस्या बांदून दवरली बुती समस्या येताच म्हज्या निर्धारांत आनी जलिनान एक निर्धार काडलो जलिना बरें शिकलें भुरगें बरें हुशार शिकलें बरें ट्रेनींग जालें बरें कामार आसलें भुरगें जलिना ताका सेरीक आयली सेरीक सोदताना बरी सेरीक येवना मागीर 2 सेरीक एकच तपटी आयली एक हप्त्यांत एक आयली आनी एक हप्त्यांत आयली एक पयल्या हप्त्यांत एक आयलो भुरगो तो B.Tech जालां ताचें इंजिनियर B.Tech जालां B.Tech केलां ताणें इंजिनियरींग केलां B.Tech केलां आनी बरो तुगे मोगा हाडली तितले व्हडल्या कुटुंबासून तर मोगा हाडली तो तिके दया हाडली आनी सांबाळ व्हरचो तिके तशें बगलें ताका जालें तें जावन ताचेर सळवळ आसून ताच्या सांगाता इल्लोसो टायम करशी जो म्हूण आमी सांगलें ताका ताच्या सांगाता टायम दी म्हणून आनी तूं एकल्याच ताच्या सांगाता वचून बसाजे तुमी दोगांनीच आसाजे देखून तुमी फिल्माक गेशे जाल्यार फिल्म पळयतात तुमी एकामेका पळयनात उलयनात म्हणून देखून खंय एका गुड्यार गी दर्या थडीर वसाजें म्हूण ती थंडीर बावी गेलीं समरसेंट्सा गेलीं दर्या थडीर बसलीं एक 5-6 दीस तुवें निर्धार काडयतना सारको निर्धार करून काडयचे तो कोण गी म्हूण जाणा जायचे एकामेका जाणा जायनासतना कशें काजार जावचें जाणा जायनासतना कशें काजार जाताय देखून एकामेका जाणा जायचे तुमी म्हणून जाणा जायचे म्हणून मागीर देखून ती बसली एक हप्तो बसून जाता आनी एक सेरीक आयली म्हूण जाली आनी एकलो सेरीक आयलो तो M.Tech केलो ताणें
त्या छरक्यान आनी एकल्यान एमटेक केलां सोड शिकला पयलीं सारको बीटेक उणें शिकला वो सारको सोड शिकला चड सांबाळ ताका पयलींचें उणें सांबाळ आनी पयलींचो मोगाळ दयाळ तिका सांबाळ व्हरचो एक सोड जोड करचो म्हणून हाका ताका ताच्या सांगता बसले चड सांबाळ आनी चड शिकला एमटेक केला बऱ्या कंपनी आसा बेल्या गांवांत आसा परगांवांत आसा ताका आशिल्ल्या गांवांत आसा म्हणून जालें देखून खाजारांनी जालें खाजारांनी जाल्ल्या उपरांत आतां हें म्हणटा म्हाका तो तुजो येतालो तो तिके मोगाळ तो तिके दयाळ हाच्या अर्दो सांबाळ जालो जाल्यार म्हाका सांबाळ मुख्य न्ही पयशे मुख्य न्ही म्हाका तो जातालो म्हणून बापाय कडेन आवय कडेन सांगता ही आतां रडोन हांगा आयल्यात ती भायल्या गांवांत आहात ताका कितें म्हळ्यार ताका एकूच पटी राग येता खंय एकूच पटी ताका इरिटेशन जाता खंय आनी तो मोबायलार आसता म्हणून ते सांगता सुद्दां मोबायलार आसता आनी सोड ताका आनी तो दयाळ न्ही म्हाका मोगाळ जाय जालो ताजे म्हाका मोगाळ म्हणून तितलें बगाना सडनली तो बिगडटा आनी तितलें शॅर करिना म्हजे लागीं तो पयलोचो बरो शॅर करतालो हाच्या सांगता दर्या सांगता बसताना सुद्दां तो उलयतालो आमच्या शिकपा विशयांत प्रोफेशना विशयांत हॉबी विशयांत तो आमच्या तांच्या मदल्या संबंदा विशयान मोगाळ दयाळ तशेंच ते वडणी ते वडणी ते वडणी अशें म्हणून सुदारतालो हांवें हाचें गोल्स हाचें अचिवमेंट तूं उलयलें म्हणल्यार अचिवमेंटार हांव बुरलीं हाचें अचिवमेंट एम्बिशन आनी बुरलीं हांव आनी म्हाका एक कश्ट जालें निर्धार करता सूख केलो आनी एमटेक केल्ल्या कडेन जालें व्हडल्या कडेन आतां मस्त सांबाळ मस्त आसा व्हडलें घर आसा एचिवमेंट आसा एम्बिशन आसा आनी कॅरियर बरें आसा बरें करियर बरें आसा सगळें बरें आसा पूण हाका वंदाणी केना सोड जोडना हें आतां तितकेशें खर घाल्या बरी जालां आनी इल्लेशें खर घाता हें आनी हाका मस्त कश्ट येतात देखून मोगाच्या न्हू कितें म्हळ्यार निर्धारांत एक समस्या जावन गेलो चेडवाक जेलिनाक निर्धारांत एक समस्या जावन गेलो देखून आतां खर घाता वय देखून ताणें खरगत येता आसा दुसरें मोगाच्या न्हू समस्या जावन आसा आमच्या एटिट्यूड आमचो मनोभाव तातूंत एक सूख केली जाल्यार मनोभावान जर तर हांवें सूख केली जाल्यार तातूंत हांव मस्त कश्टाचें पडटा सूख केली जाल्यार सासूमाई चिंता हें सूण आमच्या घरा आयलें सासूमाई चिंता आतां सूण आमच्या घरा आयलें आनी आतां म्हाका आनी पुता पयस करता म्हणलो मनोभाव सून तिगे कठीण आतां हें करता गी म्हणून ती हरगी जोगृत ती चिंता सासूमाई चिंता पुताक म्हज्या पुता म्हाका वेगळा रडटा गे म्हजें सुणू वो मनोभाव तुजो देखून ताच्या घरच्यांक तें मात्र लागीं वडटा ताच्या घरच्यांक सुणू ताच्या कुटुंबाच्यांक ताच्या कुळाराच्यांक ताच्या जाय जाल्यार बरें खरें पळयता म्हजें दुवाणी आयल्यार तें बरें खरें पळयना म्हणून देखून आमकां पयस करता ताच्या कुटुंबाच्या लागीं करता म्हज्या पुताक तें वडटा तेशीन देखून म्हज्या पुताक आनी म्हाका एकलोच तसो पूत देखून म्हज्या पुताक म्हज्या हांव पयस करता गे म्हणल्यार तिचें सूख तिणें घालून हाडलें तिच्या मनोभावांत पूण सूण तशें न्ही तें तशें चिंतिना तें सुरू घरा आयलां तिका जागृत आसा उलयतना ताच्या घरच्या वळख आसा फोन केल्यार बरें उलयता आनी चेडे सावन लेखाचें इल्लेशें उलयता देखून हें चड उलयना आमच्या आतां बरसाना म्हज्या पुताक पयस करता गे म्हज्या तावन म्हणलें आतां खाजर जावन 1 म्हयनो जाल्यार हिचें पुकू जाता हेका पुकू म्हणल्यार इल्लेशें बें जाता देखून ती चिंता तशें चिंता मोगाच्या न्हू मायेचो मनोभाव तसो जाल्यार त्या सुणेचो मनोभाव आनी एका सुणेचो मनोभाव पळय एका मायेचो मनोभाव असो आनी एका सुणेचो पळय ती हांगा सांगता सासूमाई कंट्रोल करता कोण ना सणसोबाई सगळ्या घराक कंट्रोल करता कोण ना तिच्या पुताक बरें करून कंट्रोल करता कोण ना सासूमाई अधिकार चलयता कोण ना सासूमाई आमी घरा जाल्लें आमच्या पुतान मदल आसलें अमेरिकाच्या दुबयाच्या आपल्या दुवांक फोन करून सद्दां सांगता कोण ना आमच्या मुखार उलयना रुमा भितर वचून दुवांचे फोन आयलो उलयता एकलो पूत 2 जाणां दुवो 2 जाणांक तिडशिता जावयांचे फोन करता जावयांक तिडशिता कोण ना आवय ही निश्ठूर करता आमकां आनी शेजारचा म्हजें सगळ्या शेजारा सांगता कोण ना आनी निश्ठूर करता कोण ना खंय करता हें निश्ठूर करता कोण ना आनी कितें करता कोण ना म्हणून आमच्या कुटुंबाच्यांक कळयता कोण ना तशें म्हणून सुणेचो मनोभाव पळया माय तशी न्ही ती माय बरी माय ती सासू माय बरी माय ती बरी भाग्यवंत पूण सून कशें चिंता पळया सुणेचो मनोभाव पळया सून मनोभावांत सूख करता अशें सूख केल्या वरवीं घरांत ती संतोश आसना समस्यान ती भरल्या तोंडार केदाळे जडाय तो उजवाड सोम्याचो उजवाड ना दायळ्याचो मोगाळ्याचो उजवाड तिच्या तोंडार ना लक्षण ना तिच्या तोंडार कित्याक म्हळ्यार तिणें सुखेन मनोभाव केला सूख केल्या तिणें मनोभावांत सूख केल्या
मनोभावान एक सूख करून सोडल्या. त्या सुखी वरवीं मनोभाव सूख जाल्ल्यान तिची साल, तिचें तोंड, तिचें बिहेवियर साल सगळें वेगळेंच जावंक पावलां. कशें आसा जें तशें ना. देखून मोगाच्यानो जेजूचो मनोभाव पळया. मोगाच्यानो जेजूचो मनोभाव पळया. मत्तेवाच्या वंजेलांत ते फरिजेव सांगतात वो फटयारो फातक्यांच्या घरा जेवता, फातक्यांच्या घरा खाता, फातक्यांच्या ओटू बरसाता म्हणून ते सांगतात. पूण पळया मोगाच्यानो जेजूचो तो फरिजेवाचो मनोभाव. जेजू फातक्यांच्या घरा येता, ते फातकी तांकां सर्ग ना, यमकोणा ताच्या फातकी वो खाता जेवता पियेता फातक्या सांगता म्हणून. पूण जेजू म्हणटा हांव कांडान करता फातक्यांक न्ही, हांव फातक्यां खातीर आयिल्लो. ते म्हजे भाव आनी भयणी फातकी, तांणी फातकी जिनीस हाडूंक उलो दिवंक आयिल्लो. हांव फाताक खंडान करतां, फाताक हांव खंडान करतां, फाताक हांव द्वेश करतां. पूण फातक्या मनशाचो द्वेश करिना, तांचो मोग करूंक आयला हांव म्हणून. फरिजेव फातक्यांचो द्वेश करतात आनी फाताक तेय फातकीत फातक्याचो मोग करता म्हणल्यार बरी. जेजूचो मनोभाव पळया आनी त्या फरिजेवाचो मनोभाव पळया. मोगाच्यान मत्तेवाच्या वंजेलांत पळया. सगळो वंजेला मत्तेव थंय फरिजेवाचो मनोभाव दाखयता, जेजूचो मनोभाव दाखयता. फरिजेवाचो मनोभाव दिता, जेजूचो मनोभावय दाखयता. पळया जेजूचो मनोभाव कसो लोगी म्हणून. जेजूचो मनोभाव कसो लोगी म्हणून आमी सगळे त्याच्या मत्तेवाच्या वंजेलांत तो सांगत येता. तांचे तफावत हाडटा. फरिजेवाचो मनोभावाचो तफावत, जेजूच्या मनोभावाचो तफावत पळया. आमचो जेजूचो मनोभाव जायचे. देखून खर ज्ञानी आमी चूक केल्ल्या वेळार, खर ज्ञानी आमी एरर केल्ल्या वेळार, चूक केल्ल्या वेळार एरर इन आवर एक्टिविटी म्हणटा. खर ज्ञानी चूक केल्ल्या वेळार चेडवाक दुखलें, चेडो सीदा पळय आमच्या चेड्याक दुखलें आनी चेडवाक दुखलें. एका तांच्या मदें समस्या आयलो, चर्चा जाली, राग आयलो, दोगी उलोवन पडलीं. चेडूं उठलें, बॅग काडलें, स्कुटर काडलें, शिदा गेलें, ताच्या घरा गेलें. आनी एका फिरगजींत 16 किलोमिटर पयस आनी एक फिरगज स्कुटर काडलें, शिदा गेलें, सांगणस्तानी गेलें. 2 दीस जाल्यार येवना. चरख्या दुखलें, वो शिदा पयसान हांगा येयलो. म्हाका तांच्या कडेन मोगूत येना. तें येता म्हणटा, फोन करता म्हणटा, येता, ताचो राग निवळ्ळा, फाटी येता म्हणटा. म्हाका म्हणूंच ना, म्हाका नाकात म्हणून बगता म्हणून. म्हणूंच ना, म्हाका पयलींचो मोग ना. हांवें ताच्या मोग इल्लेशें आमी चर्चे ल्हान संगती चर्चे जाले, तें तितलें रागान आयलें. हांवें थाळो काडलो, ताणें काडलो. हांवें थाळो काडूं जालो, त्या घडी थाळो, पूण ताणें तितलें म्हजे थाळो काडून उलयतना म्हाका मस्त दुखलें. हांवें तशें चिंतूंक ना, आमी मोगान आसा जें चिंतून आयल्या अशें खरयत ताणें अशें केलें न्ही, म्हाका नाकास. अशें कित्याक ताणें केलें, म्हाका नाका. अशें म्हाका नाकास म्हणटा तो. म्हाका जावंकूच जायना, कालें करचें म्हणून कळना. मागणें करतना बसतना अशें करतना म्हाका नाकास म्हणून येता, कितें करचें म्हणून कळना म्हणून. वय चेडूं देखून ताच्या सालीन ताणें उठोन येच्या पयलें एक सांगून वचचें जालें. एक चेडूं येवन पळय रडटा. म्हजो ताणें मोगान आसले आमी. आतां म्हाका ताचे कडेन मोग येना. कितें म्हळ्यार तो मोबायलार मस्त चॅट करता, हांसोन आसता, उलयता आनी म्हाका लिपयता. म्हाका लिपयता, हांव येता म्हणटा, एक तर करता, हांव गेली म्हणटाना. तशें जाल्ल्यान मोगाचें न्हू. आनी ते चेडूं म्हणटा म्हाका ताचे कडेन म्हणूंच येना, तूं म्हाका लागीं येवचें, तूं म्हाका पासान दितना म्हणून. पासान दितना ताणें म्हज्या लागीं येवचें, म्हाका पासान दितना म्हाका जावंकूच जायना. दीस येतना तो म्हाका तशें म्हणून हांवें चिंतूंक ना, म्हाका जायना म्हणटा. आमची साल थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाची साल आनी एका शेजाऱ्यांक ती सोमाव वचना. आमची साल आमच्या सालीन चूक केल्यार आमच्या शेजारच्यांनी आमी निश्चूर जाता. प्रॉब्लेम तांचे थंय न्ही, म्हज्या सालीन म्हजे तावन हें पळय. तिनूय संगती म्हज्या भितर तावन येवच्यो मोगाच्यान. तिनूय संगती म्हज्या भितर तावन येवच्यो. वैगिनिकी पळया, पयल्यांचे पळय म्हजो मनोभाव खंय तावन येवचो म्हज्या भितर तावन. म्हजो निर्धारांत सूख आयली. म्हज्या निर्धारांत थेवगी वोगी म्हणल्यार निर्धार. तेंगे अमेरिकेचें गे गल्फाचें गे म्हणून हांगा तोट पडे करचें गे, तोटान बरें फळ काडचो गे, या काम करचें भायर वचोन म्हणून. आतांच्या माडयेक पळया, माडयेर पपाळ जालां. 750 माडी आसा तांकां. 30 लाख हांगसर पपाळ जाले खंय. 30 लाख हांगसर पपाळ जाले म्हणून आमकां खबर मेळ्ळी. आमी गेल्ले थंय पपाळ जायना म्हणून 2 वर्सां पयलें थंय मागणें करूंक आपयलें आमकां. आमी मागण्यांनी पळय केलें. आमची रेट पळया, पपळाची रेट पळय, दोळ म्हणसर जावणांक त्या नमणीची रेट आयल्या पपळांक. आनी थोले पपाळ आसा न्हू, तांकां बरें पपाळ, बरें मुळां घालूंक आमी सांगलें तांकां. बरें मुळां घालून तुमच्या गामान तोठाचेर तो दीस रात तुमी खंय वचून हांगा थंय मागणें आयतारे मिसा वचा आनी घडये थंय हांगा दोनशे नाका. तोठान कांय जावना. हांगा तुमी हर एका दिसा तुमी वावर करचें म्हणून. देखून गोवन बायलेन आनी एकलो तांचो घरा आसा, तांचो सोयरो घरा तांच्या घरा वता. ताणें त्या गांनी मेळून काम करून तोटा मुळां घालून अशें कंडिशन काडलें की तोट परून हांव बरें पपाळ जालां. रेट पळया पपळा.
देखून इतल्या लाखाचें जालें देखून मोगाचें न्हू हांगा काम करचेंगी तोट बरें करचेंगी आतां भायर येचेंगी म्हणून आज म्हणटा आमकां म्हाका जायना त्या नमणेर दिसते 30,000 आनी 5,000 रुपया सांबाळ दितात सकाळीं हांव सांजेर म्हणसर केल्ल्या तितलें काम ना केल्ल्या तितलें काम ना देखून आमी इल्लेशें करून दवरलें पयलें करून दवरलें आनी परत पयशे आहात दोगांय काम करता देखून आमी हांगा थोट पळोवन येयल्या की एक थोट आसा गी हांव पपळा बरी रेट आहा म्हणून सांगता देखून 750 एक कुटाम बरें वसाचें जाल्यार 750 माडी जायचे 750 माडी जायचे जाल्यार बरें कुटाम आनी सगळो खर्च वचोंक आनी परत तितलें पापड जाताना समान जाता म्हूण सांगलें देखून 750 माडी आशिल्ल्यान थोट काडचे इतले पयशे जाता म्हूण सांगलें तें आयकून तो नाका आतां सद्याक तुजें काम कर म्हूण ताका एडवायस दिली आमी देखून मोगाच्या न्हू तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत ह्या अध्याय 1 ताव 9 आमी आज ध्यान करया देवाचे उतार काडून धर्ण काडया तिमोथी तरणाटो याजाक तो आनी तो पय सभेचें पालन पोशण करता सांपावलान ताका दिलां तिमोथीक ताका पय सभेचें पालन पोशण करून दिलां आनी तो वधाडटा हें पालन पोशण करूंक ते फिरगज ताची दिल्ली ताची पय सभा सांबाळून व्हरूंक तो वधाडटा कित्याक म्हळ्यार एका कुशीन दोगदोनी कठीण दोगदोनी वय त्या दाळाच्या सरकार तो ताका दोगदोनी दुसऱ्यांक घालें म्हळ्यार सूख शिकोवण येता देवाचें सोम्याचें सूख वांजेल शिकयतात सूख अर्थ सूख आमच्या देवान दिलो वांजेल न्ही आनी दुसरो त्या वांजेल कोण जेजूच्या विशयान सूख समजोनी सूख शिकोवण ते दित येता त्या दोन संगतीत हांव एका सायडीन दोगदोनी एका सूख शिकोवन हाचे हांव तो कश्टाता चिडाटा वळवळटा वधाडटा हाचे वरवीं तो खान जाता म्हळ्यार ताचें तें आपादयर बरोवन येता दीस येताना आपादयर इतली बरी पिरगत सांबाळ व्हरतालो तो पय सांबाळ व्हरतालो आतां ताका आपादयर भरता ताचें तें आपादयर भरता आनी ताची उर्बा एकदम उणें जाता ताची उर्बा एकदम उणें जाता ताची उर्बा उणी जावन येता आनी उणी जावन येता त्या दाळा आमकां मोगाचें न्हू आमकां समस्या येताना उर्बा निवता आमची उर्बा न्हिता काजारी जिणेंत इल्लो समस्या आयलो म्हणटाना काजारी जिणेंत उर्बा निवता कुटुंबा जिवितांत इल्ले समस्या येयले म्हणटा कुटुंबा जिवितांत उर्बा निवता कुटाम बांदून हाडची उर्बा निवता काजारी जिवीत बांदून हाडची उर्बा निवता फिरगेचें समस्या येयले आसतना फिरगत बांदून हाडची उर्बा निवता तशेंच कामा कडेन समस्या येयले जाल्यार प्रॉब्लेम आयले जाल्यार काम करचे कडेन उर्बा निवता आनी उर्बा निवता कशी म्हळ्यार देवातय मागण्यांतय देवाचे उतार ध्यान करतना उर्बा उणी जाल्ल्या वरवीं समस्या येताना देवात सडाचे उर्बा निवोवन जो देवात येचें देवात म्हजे समस्या सांगचें ताचें थंय म्हजें जिवीत उक्तें दवरचें हें निवोवन जो सड जायचें पडटा हें निवोवन जो निवाणांतल्या बरी आमी पळयल्यार आमचे समस्या येताना हे निवाणांतल्या बरी पळयल्यार देवा लागीं म्हजो संबंद निवाणांतल्या बरी कोतो आतले उर्बा सडाचे मागण्यांत उर्बा सडाचे समस्या आयिल्ल्या वेळार उर्बा उणी जावंक सोडून जो समस्या आयिल्ल्या वेळार मागणें चड जायचें देवाच्या उतराचें ध्यान आमचें चड जायचें उर्बा आयिल्लें वय उर्बा उणी जावन जो देवाच्या उतराचें उर्बा उणी जावन जो समस्या येताना हे 3 देवाचें संबंद मागणे रजार आनी देवाचे उतार ध्यान करताना उर्बा समस्या आयिल्ल्या वेळार उर्बा सडाचे सोय उणें जावन जो सांपावलो ताका तिमोथीक उडासा काडटा तरणाटो याजाक तो तरणाटो याजाक त्या पवित्र सभेचें पालन पोशण करचो तो उर्बेन करचो आतां उर्बा निवाळटा ताचें फॅशन निवाळटा देखून सांपावल ताका ह्या पत्रान सांगता ताका उडासा काडटा देवान कसलो स्पिरीट आमकां दिला आमकां देवान स्पिरीट एक बिवकुरो टिमिडिटी म्हणटा आमी टिमिडिटी म्हणटा बिवकुरो भिवचे कवजेनेचो स्पिरीट दिवना बिवकुरो कवजेनेचो बियासो स्पिरीट दिवना ताणें बळवंत स्पिरीट दिला सत्यवंत स्पिरीट दिला ताणें मोगाळ स्पिरीट दिला ताणें शिस्तेचो स्पिरीट दिला म्हणटा तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रान पयलो अध्याय 7 श्लोक ती सांपावलाची उतरां पळयचे काळजांत रिकतात सांपावला देखून आमकां शिस्तेचो स्पिरीट दिला ती शिस्त तुजे थंय आसाचे मोगान बरीचे तुजे कडेन मोगाचो स्पिरीट येजे सत्यवंत धैर्य तुजें उणें जावन जो तुवें सांडून जो म्हणटा आनी हें कशें मेळटा गे सांगता तो हें मागण्यांत मेळटा म्हणटा तो मागण्यांत आमकां बळ मेळटा म्हणटा देवाचें उतार ध्यान करतना जेजूचो संबंद म्हजे थंय वाडटा म्हणटा तो आनी बळ मेळटा म्हणटा हांव जेजू म्हजे थंय जियेता म्हणलो म्हाका तदळा भियेता म्हणलो म्हजे अत्रेक म्हाका म्हजी समजणी वाडत येता म्हणटा तो तेन्ना मोत देवाच्या सतान भरता म्हणटा तो केदाळा
मागण्यांत ध्यानांत देवाच्यो त्या ध्यान करतना म्हजी मोत देवान दिल्ली सतां आसात मागण्यांत ती सतां म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. ताचे बसवण्यो म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. ह्यो बसवण्यो जेजूचे सतां, जेजूच्या विशयान सतां आनी जेजूची जिणी म्हज्या दोळ्या मुखार येताना म्हाका धैर्य भरता, म्हजें खाळी धैर्यान मळटा, म्हाका धैर्य मेळटा, बळ सडटा, बुजावण वाडटा. बळ मेळटा, बळ सडटा, धैर्य मेळटा, बळ सडटा, बुजावण म्हाका मेळटा. कश्ट सोसूंक त्राण मेळटा, मस्त त्राण मेळटा. कश्ट सोसूंक म्हाका त्राण मेळटा आनी संतोश म्हजें तें वाडत येता. संतोशा रावंक म्हाका आदार दिता. देव वापरता म्हजे कश्ट, देव वापरता म्हजे कश्ट, देव वापरता तुजे कश्ट, म्हजी आत्मीक जिणी परत्यान हांवें बांदून हाडूंक, म्हजी आत्मीक जिणी परतून ती पेटोवन येवंक, परत्यान पेटोवंक आत्मीक जिणी पेटोवंक, ती परजळोवंक जेजू म्हाका म्हजे कश्ट वापरता. देखून हर एकटी म्हाका कश्ट येताना म्हजी आत्मीक जिणी परजळल्या, म्हजी आत्मीक जिणी परजळल्या. वैयक्तीक कश्ट येताना, म्हजेर कश्ट येताना देखून त्या दाळा म्हजे आत्मीक जिणी परजळल्या शिवाय ती कुरवंक सोडूं नजो. देखून मोगाच्यानो म्हाका दाळ आत्मीक जिणी परजळटा म्हणटाना बावडटान म्हजी आत्मीक जिणी बावडटा परजळटा म्हणटाना म्हाका दाळ उडास येवचो. एका मास्टरान सांगल्लो, आमच्या 10व्या क्लासींत जॉन मास्टर म्हणालो, तो हिंदी पाठां करतलो आनी ताणें एक बरें सांगलें, एक खाणी म्हज्या मोतीन बरी परजळटा. तो म्हणालो एक पैनारी आसलो खंय, पैनारी येतालो खंय. तो एका गांवांतल्यान आनी एक गांव येतालो त्या पैनारी उदक आनी वर्ण येताले. वाटेर इल्ली मरुभुमी मेळ्ळी, उदक ना, वटलां ना, कांय ना, वाट मरुभुमींत येता. कितली चल्ल्या तितली मरुभुमी कांय ना. हाका दगीक आसलें उदक एक बटलेंत येल्लें उदक मुगदान काबार जावन आयलें. हाका कळून जाली दनपारच्या वेळार कठीण थाण. दनपार 3 वरांचेर तो पाशार जावन तिशेन येताना ताका कळलो बरोसो आसा की हांव वानतांगी फाटी येवचें जाल्यार म्हाका उदक ना, हांव मरता वाटेर. मुखार येचें जाल्यार म्हाका जायना, म्हाका उदक जाय ताणें. पूण ताणें पयन रावोंक ना. मुखार गेलो तो. मुखार येताना ताका बरोसो एका कोणशें घर दिसलें, ताका ल्हानशें घर दिसलें आनी त्या घराचेर तो मेटाक हाडून गेलो. घरा वचून बागले दारां तापडटाना कोण्णी ना, घरा बीक गेलां, घराक कोण्णी ना. मागीर तेणें पळयताना थंय एक बोरवेल आसा, पंप आसा, बोरवेल अशें उदक मारलें आनी गेलो आनी अशें उदक मारलें. कितलें मारल्यार उदक येना, उदकाचो आवाज येतना कालें करचें म्हणून पळयताना ते एक ताका चीट मेळ्ळी, एक बॉक्स आलो. त्या बॉक्सान खाली म्हणी खियाग हांगा घालूं म्हणून बॉक्स ताणें उक्तें केलो. ह्यो कोंडो उक्तो केलो. आपूण मरता म्हणून ताका बघता आतां उदक ना, थाण्यान भरलो तो. खाली पडटा कोंडो उक्तो करता ताच्या दोळ्यान ताणें एक प्रकाश भायर आयल्या जालो. चीट आली. चीट वाचताना ताचें काळजांत संतोश उमाळोवन आयलो. चीट बसली. चीट वाचताना त्या सायडीक ते एक मोडलाच्या पंदा, ते एक मोडाल आसा, मोडलाच्या पंदा ते पेट्यान प्रवर्तीत म्हणून एक बोटलींत उदक आसा. तें उदक तूं पिये नाका, तें तूं पंपा भितर घाल. एक बोट उदक पंपा भितर घाल, ताच्या मागीर मार. त्या प्रेशर उदका वताल्या तें वारें भायर येता आनी तूं मारतना उदक वयर येता म्हूण वो बोटल खणयता. हांवें पंपा भितर घालें आनी पंप मारलो. उदक भायर येनातलें जाल्यार आसलें उदक वगडोवन म्हजो ज्यूस घालता आतां. ताणें मरता आनी म्हाका इल्लीशी वाट आसा वचोंक. ती वाट जर मुखार येताना हें उदक बोटलेन मेळ्ळें, हें उदक काडून हांव पियेल्यार बचाव जायन. हें हांचे चिटीर सांगल्या बरी पळोवन हें पंपा भितर घाल्यार बोटलींत उदक ना, म्हजे कडेन उदक ना, मुखार पिवंक ना, बांयतलें उदक वयर येनातल्यार हांव पंप मारतना पंपांत उदक येनातल्यार एक घडी बरो त्या वाचली चीट तो कोंड्या भितर फाटीं घालता तो आनी बोटलोशी पळयता. एक बावडताची उडी मारता, बावडटान देवाचेर पाती येता तो आनी ती उदक काडटा, दमणें काडटा, त्या बांयच्या बरोबर त्या पंपा भितर घालता तो. पंपा भितर घालता आनी एक वयर पळोवन देवाडे मागणें करता आनी एक आशिर्वाद तो घालता ताचेर. आनी पंप मारतना खाणा उदक भितर पंपांत वयर येवचें ताका आयकोंक सुरू जालें. पण ताचें खाळी संतोशान मागता, उदकाचें देव लोट वयर येवच्या बरी दिसता. जोर संतोशान तो पंप मारता आनी उदक भायर उसाळटा. ताच्या बटलींत तो उदक भरता, त्या बटलींत उदक भरता, त्या बटली उदक भरून थंय दवरता आसल्या कडेन घट्ट दादोशी उदक पियेता. ताणें बावडटान उडी मारली कश्टांच्या खाला. ताची परिस्थिती त्या परिस्थितींत मोगाच्यानो आमकां कश्ट येवंक पुरो. ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळार कोरोना परवा म्हूण सांगता आमी, कोरोना व्हायरस आयला कामानांत आनी पळय फ्लायटानांत सोमा आमकां एकाच्या वयर एक कश्ट नश्ट कुटुंबान एकाच्या वयर एक कश्ट येताना आमचो बावडट तसलो जायचे. बावडटा सोम्याचेर आमी बावड दवरचे, बावडटांनी उडी मारीचे, सोम्याच्या बासावनी आमच्या काळजा मुखार दवरीचे, सोम्या थंय बावडटांत आमी उडी मारीचे सोम्याच्या उस्क्यार. त्या दाळ आमकां आमचे जिणी धैर्यान भरता, त्राणान भरता, बळान भरता, मुखलें आमचें उरलें पयन ह्या संवसारांत उरलें पयन सालिसायन मुखार वचूंक जाता. देखून कश्टांच्या वेळार आमचो बावडट परजळोवन दी. आमेन.